जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह जय परब्रह्म देवादिदेवा प्रभो नरसिंह देवादिदेवा प्रभो नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह जय परब्रह्म काल काल महाकाल नरसिंह बल विशाल हो बल श्री नरसिंह काल काल महाकाल नरसिंह बल विशाल हो बल श्री नरसिंह ज्वाला प्रज्वल प्रबल नरसिंह ज्वाला प्रज्वल प्रबल नरसिंह बाल प्रह्लाद गे बोलिद नरसिंह बाल प्रह्लाद गे बोलिद नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह जय परब्रह्म आदिदेव करुणानिधि नरसिंह पद्मनाभ त्रिविक्रम नरसिंह चिदानंदचक्रसिंहगदात्माधरोद्योगेश्वरः लक्ष्मीधराघ्रमाधृटास्मूर्तिगणमध्यगाः ब्रह्मवाष्पाचैर्वैश्वरादिगैरपि सेव्यमानो दिगम्भक्त्या नित्यनशेषत्मान् मूर्धयोद्धावधीया च कृष्णगौरावयुक्ता प्रतिपूर्णा च सर्वा ब्रह्मवृदाः सत्यज्ञानसुखस्वरूपमं क्षीराब्धिमतीर्थं योगारूढमतिप्रसन्नवदनं भूला सहस्रोज्ज्वलम् दक्षं चक्रविनाशाभेवराविभ्राणमर्कच्छविं छत्रीभूतपणीन्द्रविन्दसमलं
न पश्यन्तु मा कचित् दुःखभाग् भवेत् फोटो अंत काढल्यात ना लाभस्तेषां निरस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां दीर्घस्तां जनार्दनः नित्योत्सवतेस्तेषां नित्यमङ्गलं येषां नस्तु भगवान् मङ्गलाय तनोभिः ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ग्रहसं मृत्युं नमामि अहं मनोजपमार्तोतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामर्षं वादात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसं नमामि ब्रह्माण्डाग्रभस्साक्षात् श्रीपदे आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनि श्रद्धेने प्रार्थना करून घेतात विशेष जाम सर्गीची मंगळवार मात्र नाही सुदैवी द्वैतिकान सिद्ध आचार्य करून सर्गीची देवची धर्मकी तशी संस्थानाचे प्रीत गौरव सेवक बर जगन करून तसंके स्वाम्याला एक चातुर मासू आम्ही दत्त तसंके तुका एक संप्रोक्षण आषाढ महिने कोचे स्वाम्याला हस्तून येऊन एक अभिषेक करून अंगण उत्पन्न काम तीन श्रद्धेने येऊन परिमाण घेताना आजी केल्या देवा अंगल ज्ञानात अंगल यंत्रात अंगल योग्यते सर्वे मिळून अंगल वैदिकांनी सर्वे मिळून अंगली सेवा केलेल्या त्याचे रूपाय आधी जड उजल नसलेल्या क्षमापण कोरका आणि प्रीतीने स्वीकार कोरका निरंतर तुका पूजा पुरस्कार सर्व त्यांनी मिळून श्रद्धेने प्रीतीने करतात त्याचे रूपाय आम्ही मनुष्य त्याचे रूपाय जड उजल नसलेल्या क्षमापण कोरका सानिध्या पुण्यपरिणतीने सर्व विभूती कोटींका सर्व आचार्य गुरुबा प्रीतीनं विश्वासानं तुझे श्रद्धेनं ऐक्यमत्यानं तुझे सेवा करून तशी भागी दिल्या नसेल राजकीय सेवा भारतीय ऐक्यमत्यानं वृत्ती करून चांगल्या भितर सर्व विषयांची बरेच पण द्या चांगल्या भितर दिलेली मस्त तुझे पूजा करतो तशी मात्र नाही भगवायची सर्व यांची तशी अनुकूल करतो का मात्र नाही तुझे दया निरंतर ते करून दे असतो धर्मान ते करून चर्चे तशी अनुकूल का मात्र नाही धर्म दुसऱ्यांच्या ओळखची तशी करून तांगे भितर प्रीत ऐक्य सर्वांचे ते करून दे बरे पण होता मात्र नाही तुला भजकासाठी आणि तुझे सेवा करतात आणि काय झाली तांगे मनोदृष्टीची असते सर्व तुझ्याला असून बरे पण होते आदिदेव करुणानिधि नरसिंह पद्मनाभ त्रिविक्रम नरसिंह सद्भक्त रक्षक सर्वेश्वर नरसिंह सद्भक्त रक्षक सर्वेश्वर नरसिंह अंधकार तमोहर नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह जय परब्रह्म दुष्टदमन विशिष्ट नरसिंह शिष्ट परिपाला सृष्टिश नरसिंह दुष्टदमन विशिष्ट नरसिंह शिष्ट परिपाला सृष्टिश नरसिंह कष्टव परिहरिप श्रेष्ठ नरसिंह कष्टव परिहरिप श्रेष्ठ नरसिंह साष्टांग नमन श्री हरि नरसिंह साष्टांग नमन श्री हरि नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह जय परब्रह्म देवादिदेवा प्रभो नरसिंह
जय जय नरसिंह जय 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 नरसिंह श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः. ಸಮಗ್ರ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಗೋಮಾಂತಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತೂ ಕಂಚಿकी मिलेंच तांगेला आक्रमण जाता तशेंच तेवळाचेरी अत्यंत प्रभाव इत्यादी पडतना मस्त आमगेल समाजाचे लोक गोवादकून मायग्रेट जाता असे तो हिमाचल पर्यंत ಕೆಲವು ಜನ थंयदकूनची गौड सारस्वत उत्तर भारतांतू तेकड भायर सरताची तशींच ಕೆಲವು लोक दक्षिण भारतांतू तांणी येताच अशें आमगेलें समग्र गौड सारस्वत ब्राह्मण इतिहास सांगल्यार केन्नाय कशें आसता म्हळ्यार तांगेलें एक पूर्व नियोजित म्हूण आसता. आमगेल कोणूय लेखतले ना आमगेल संबंधाचें कोणूय तरी एक अमके कडेन राबल्यार तांगेलें आपतकालक इत्यादी खंयचेय एक विशय घडलो म्हणून जाल्यार त्या वेळार आमगेल लोकांनी आशिल्ले कडेन वचून राबचें म्हणून एक सहज प्रवृत्ती ती. दृश्टांत सांगचें जाल्यार फुडें हरिद्वार इत्यादीक जनान वचचें अत्यंत विरळ. तशेंच काशी यात्रा करची, गया यात्रा करची, नामे त्रिवेणी संगमा स्नान करचें म्हणलें हें मेळच्याक भारी अप्रूप आशिल्लें. जाल्यार आमगेल स्वाम्यांनी थंय हरिद्वारा भितर मंदीर जायत नामे काशींतू आमगेल मठाचें जिर्णोद्धार हें तें पुरो करतरी मस्त लोकांनी हरिद्वार जायत उत्तर भारता यात्रा इत्यादी करच्या प्रारंभ केलो. वतना धैर्य कसलें म्हळ्यार आमकां जावका जाल्यार आहार विहार थंय मेळटा, आमकां थंय जावका जाल्यार आश्रय आसा, आमगे स्वाम्याल थंय मठ आसा असलें पुराय विचार थंय तो आसता. तशीं हजारो वर्सांक मागशी आमगेलें मंगळूर पेंटेंतू बाप्पैल घरण्य तशेंच आचार्य मठ तशेंच जोड मठ डोंगरगिरी वैदिकाल घरण्य अशीं हांगा एक विशेश जावन तसलें येवन आश्रय घेतिल्लें तसलें तशेंच रंगपै तांचे अशीं हांगा ಕೆಲವು घर मात्र मंगळुरा भितर आशिल्ले. हें मायग्रेशन जाल्या नंतर त्या वेळाचेर कशें जाता म्हळ्यार लोक आमगे लोक मंगळूर भागा आसा, आमगे लोक कोची भागा आसा असल हाजेर थंय देखून ते कडच्यान जावन आसतना त्या वेळार एक आश्रय ताण आचार्य मठ आसच्या पुरो गोकर्ण मठ तशेंच डोंगरगिरी मठ विशेश जावन हांगा इतर वैदिक वृंदावरीची हांगा सांगिल्लें तसलें रंगपै तांचे बापय तांचे आनी पुराय एक आयिल्ल्या लोकांक आश्रय दिलो. केवल 400-450 वर्सां मागशींची गोंयांत देखून येयल्ली न्हय, हांगा हजारो वर्सांचो इतिहास हे कुटुंबाक आसा. असलेंतू एक प्रधान जावन आशिल्लें आमगेलें काशी मठाचें वर्ग आचार्याल कुटुंब, तें मंगळूर आचार्य तांचें कुटुंब. नामादीक स्थान मान गौरव इत्यादीक जावन एक कालाचेरी स्वाम्यालो खंयची संचार इत्यादीक ह्या प्रांत्या भितर ना नासल्यार ताका सांगता जालो एक निर्णय स्वाम्यान आसून जाल्या वरी जावका ना असल एक व्हड जावन आशिल्लें एक आशिर्वाद दिल्लें घरण्य आमगेलें आचार्य मठाचें वर्ग आचार्याल कुटुंब. हो इतिहास दाखोवन चोलना सगळ्यांची काशी मठ संस्थानाक 3 आचार्य घरण्य प्रधान जावन आसूचें. तांतू मंगळूर तशेंच कोची आचार्य
आणि काशीचे वाराणसी भितर आशिल्ले आचार्य हे तिनी घरण्य आचार्य मरेतनाक आशिल्ले. तदनंतर अवधानील कुटुंब म्हणून आशिल्लें. पैच पर्यंत नारायण अवधानी सोम्या उठूं आशिल्लो. तांणी थंय देखून नायकनगट्टे पाणेमंगळूर इत्यादीक जावन आशिल्ले जाल्यार अवधानील घरण्य अशी 4 जण. मागीर स्वाम्याले पूर्वाश्रमाचे घरण्याचे पुरोहित जावन आशिल्ले. फुडें सुब्राय भट मामू एर्नाकुलमच्यो अंचिकमळ, तशींच तागेलो बापूसू श्रीनिवास भट, तशींच राजामणी भट हे पुराय तांगेले ते अनेक वांटो. अशी 5 विशेष जावन घरण्य वैदिक घरण्य स्वाम्याल खंयच्याय एक कार्यक्रमा भितर ते जाग्यार राबून हें करूंक घेवन येयलें. ಸ್ವಾಮಿ म्हणतना ಎನ್ನಂತ ಭಕ್ತರು ಅನಂತ ನಿನಗಿರಲು ನಿನ್ನಂತ ದೇವನಿ ಎನಗೊಬ್ಬ म्हणून तशी स्वामी प्रति एकल्याकय वैदिकांक जायत गृहस्थ प्रमुखांक जायत ते गांवां भितर पुराय जनांकय तांणी तांगेली प्रिती दिल्या, तांगेलो आशिर्वाद दिला. तशी सगळींची आमगेलें वैदिक परंपरा ताजेन वाडून आयल्या म्हणल्यार खंडीत. संस्थान म्हणटरी ते गांवां भितर आशिल्लें तसलें मूल जावन आशिल्लें एक देवालय. ते मान्य कुटुंब स्वाम्याक समजून ताका चोलून तांगेले खंयचे की आचार विचार इत्यादीक घेवन येयले तसलें इतर कुटुंब गृहस्थ इत्यादी कोठ जाल्यार मात्र ताका संस्थान म्हूण नांव. तशें आमगेलें काशी मठ संस्थानाचें एक विशेष रुपान करतना हांगा आयचे दिवस आमगेलें भाग्यवत्तर जावन आशिल्लें. काशी मठाचें एक प्रधान जावन आशिल्लें एक प्रितीचें घरण्य म्हळ्यार मंगळूर आचार्य मठ. हांगा आराध्य देव भद्र नरसिंह श्रीभू सहित मंजेश्वर देव आनी हांगा देव इकोची तशींच हांगा मुख्य प्राण इत्यादीक आसा. असले देवाक वर्षं प्रती वर्साक एक पंता आषाढ मासांतू ते देवता प्रतीक इत्यादी काण घेवन तीर्थमंडपा येवचें, ताका पंचामृतादी सर्व अभिषेक इत्यादीक जावचें. तदनंतर ब्रह्मकलशाभिषेक इत्यादी करून देवान सानिध्य वृद्धी जावचे खातीर देवाला प्रार्थना करची. तशींच खंयच्याय पुजेन तूं नावे कसलेंय चडवणें जालें आसल्यार देवा तूं क्षम करता म्हणून मागचें. तसले होड दिवस तसलें आषाढ मासा भितर आमगेलें खंयचे एक मना भितर दिसले तशी आडतां भितर मंगळूर चातुर्मास केलेल्या वेळाचेर मात्र स्वाम्याक हांगा येवन हे एक कार्यक्रमा भितर भाग जावच्याक अनुकूल जावचें. ना नाटल्यार आषाढ मासा भितर स्वामी तांगेले चातुर्मासाचे काळा भितर विंगड विंगड गांवां आसताच. असल हें भाग्य मेळका जाल्यार स्वाम्यांनी मंगळुरात चातुर्मास केल्यार मात्र जास्त साध्य जावचें. तशी आमगेलें शुभकृत संवत्सराचे चातुर्मासू मंगळुरा भितर घडच्यो हें आमकां व्हड भाग्य. तेच वेळाचेर संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान उपस्थित आसतना आमी सगळींची आचार्य मठाच्यांनी स्वाम्या लागीं निवेदन केलें, भिन्नपत्र तांगेलें पावयलें, मागून घेतलें. तुमी येवका आमगेल्या देवाक तुमगेल्या हातान ब्रह्मकलश स्नपन इत्यादीक जावका. तशींच आमकां आमगेल्या कुटुंबीक देवाल की स्वाम्याल की अनुग्रह मेळटा तशी तुमी अनुग्रह करका म्हूण समजून स्वाम्याला प्रार्थना केलेली. आज स्वाम्यांनी तें चलोवन दिलें. तशेंच हांगा सकाळीं प्रातःकालाचेर देवाक निर्मल्य विसर्जन पूजे जाता तागेल्या प्रार्थना करून देवाक तीर्थमंडपार हाण बसयलो. तीर्थमंडपाचेर बसयले नंतर थंय महापुजाचे यावत्तू कार्यक्रम इत्यादी घडलो. ते मान्य देवान सानिध्य वृद्धी खातीर सानिध्य हवन, तशींच द्वादश कलशाभिषेक, पुळकाभिषेक, करकाभिषेक, ब्रह्मकलशाभिषेक, तशींच वर्धनी कलश गंगा इत्यादी देवाक विशेष रुपार स्नपन पूजा इत्यादी काजी घडली. देवस्य सानिध्यं वर्धयति म्हणून सांगलां. सानिध्य वर्धनेक न म्हळ्यार अक्षर कडे येवका. तातूंत प्रथम येवचें कशें म्हळ्यार वंदन, येवन जेन्ना नमस्कार करचें तें वंदन. तदनंतर येवचें कीर्तन, देवता नामस्मरण इत्यादीक म्हणचें की वेद म्हणचें, नामे कीर्तन करचें, भजन करचें, हें दोनीचें तें कीर्तन, ताका अक्षर न. तदनंतर स्नपन, स्नपन म्हळ्यार अभिषेक इत्यादीक. चौटीचें यजन यज्ञ इत्यादी करचें. तशींच पंचाचें भोजन म्हणून अशी नकारांत्य पंचेन देवस्य सानिध्यं वर्धयति. देवान सानिध्य वृद्धी जावचे खातीर आज विशेष जावन स्नपन रुपान करतना ती देवाला आराधन केल्या. स्वाम्यांनी प्रसन्न जावन देवाला यावत्तू खंयचे की अभिषेक इत्यादी चोलून
आमकां कुटुंबाक अभिवृद्धी जावं म्हण बरें मागलां. तशींच मंगळूराक विशेष जावन वेंकटरमणाल खंयची सानिध्य आसा, वेंकटरमणा देवालय आसा, त्या देवालयाक फुडें हो आचार्य मठ आशिल्लो. तशें करून आचार्य मठा स्थानाची आमी मलगड्यान वेंकटरमण देवालया खातीर जावन दिलें. तसं न्हय त्या कालाचेर उपेंद्र तीर्थ स्वाम्या लागीं हो सगळोची जागो इत्यादीक दिवन त्या कालांक हांगा देवालय इत्यादीक निर्माण जालें. तशें करून तो अविनाभाव संबंद काशी मठ संस्थानाक आनी आचार्य मठाक आशिल्लो तो अविनाभाव संबंद अशी हो केन्नाय वृद्धी जावन येवका. तेमान न्ही बलवत्तर जावन आशिल्लें स्वाम्याल की गुरुल की अनुग्रह आमगेल्या कुटुंबा मेळका म्हण सांगून देवाला हाजी प्रार्थना केलेली आसा. तेमान न्ही खंयची की यादवेन तीर्थ स्वाम्याला देखून सुकृतींद्र स्वामी पर्यंत विशेष जावन स्वाम्याला मोक्काम इत्यादीक जाल्लो आचार्य मठ. स्वाम्यान फुडें आयल्यार मंगळूर वेंकटरमण देवस्थाना भितर तांकां वास्तव्याक थंय वेवस्था नाशिल्ली. तेन्ना पुराय वास्तव्य करचें आशिल्लें खंय म्हळ्यार मंगळूरांत आयल्यार स्वाम्यान रावचे आचार्य मठांत. तशींच मंगळूरांत तदनंतर स्वाम्याल वास्तव्य जालेलें मामाय देवस्थानांत. अशीं मामाय देवस्थान आचार्य मठ म्हणलें स्वाम्यालें पूर्व काळांत कोणूची तांगेलें वास्तव्य जागो. हांगा आजीक येयल्यार तुमी पळयत स्वाम्याक तांगेले देवा दवरची कूड, नावें ते भजन बैसची साळी, तांगेले नैवेद्या करची जागो, स्वाम्यांनी थंय आराम करून घेवचे तसले तांगेले ते शयनाचें रूम इत्यादीक आजी जाल्यार तेची परिस्थिती आसा. तसले ते सन्न कूड जाल्यार स्वाम्यांनी विशेष जावन केलां. विशेष जावन सांग जाल्यार वरदेन स्वाम्यांनी सुकृतीन तीर्थ स्वाम्याक तांगेले विद्याभ्यासा खातीर स्वल्प काल म्हळ्यार वरीची मंगळूरचे आमगेले पंडीत राघवेंद्राचार्य म्हूण त्या काळाक तागेले आशिल्ले. तागेले की सुकृतीन स्वाम्याने विद्याभ्यास आचार्य मठांत स्वल्प काल चल्ला. तेची तसले एक घरण्य भुवनेन स्वाम्याल कालगतीन जायत, सुमतीन स्वाम्याल कालगतीन जायत, विभुदेन स्वाम्याल कालगतीन जायत. अशी आमगेली ती परंपरागत स्वाम्याली विशेष प्रीती. तेमान न्ही आचार्य हांगा देखूनची वेदाची नामे अध्ययन सुधा इत्यादी अध्ययनाची वेवस्था आशिल्ली. कसं की दूरदृष्ट आमगे एक घरण्याचें म्हणून सांगू येता. राघवेंद्राचार्या नंतर तसं एक सुधा पंडीत जावन स्वाम्याक संस्थानाकची खंयची की व्यक्ती दिवका जालें तसलें एक हें म्हणटाच विद्याभ्यासाचें हें दिवच्याक आमगेलें उणापण आयलें. खंयचेय वेळार जाल्यार ते एक सायकल म्हणटाच कितलीं वर्स जाले नंतर ते पुनः एक पंथा पुनः पोडका तो जगत्या नियम तो तसले ते हाजेर करतना तें दुरदृष्टवशात नाश जालें. तशी जी पुनरुत्थान म्हळ्यार वरीची अपास हांगा सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी मस्त वर्स तांगेल्या आरोग्या खातीर हांगा राबिल्ल्या वेळाचेर प्रेरण दिली. आचार्य मठां भितर कसली एक वेवस्था जावका म्हणून तेन्ना मुगेल चेडूं राघवेंद्राचार्याक विशेष जावन आशिल्लें तसलें स्वाम्याल प्रिती आनी तांगेलें मार्गदर्शन म्हळ्यार बरी जावका घरण्यांत म्हणलें एक मना भितर इंगीत ताणें तें व्यक्त केलें आनी सत्यात्म तीर्थ स्वाम्या लागीं विद्याभ्यास राबला. आजी स्वाम्यांनी तागेल्या उद्देशांत विशेष जावन देवाला प्रार्थना करून प्रसाद दिला. अशी एक विद्यावंत जावन प्रज्ञावंत जावन आमगेलें तें आचार्य मठाक मेळत तसलें एक भाग्य जालां. तशी देवान निरंतरच किना मठाचे गौरव सर्व प्रकाराचे देवान चलोवका म्हूण सांगून आमी देवा लागीं प्रार्थना करता. तुमकां सर्वांक देव अनुग्रह करो म्हूण देवाला मागता.